मातशें मनीस नगर वचोन भायर सरना आतां आयज न्हू म्हाका एक कितें धाडपा हांगसान गोंयसान बॉम्बेसान सॉरी गोंय पार्सल धाडपा आहा सो मातशें तेका येपार घेवन येता हांव आयज आनी फाल्यां मागीर न्हू हांव तें पार्सल पोस्ट करतलें दोनी काम जायना बारा बॉयज घेवन आयज करपाक कित्याक आयज मम्मी थिंगार हांवें न्हू ती आतां मागीर तेंको जेन बीन भायर सरतलीं सो ताका लागून हांवें म्हणल्यार मात बेगीनूच भायर सरतलें इतू गव्हर्मेंटचें न्हू भायर सरपाचें बिलकूल दिसना म्हाका पूण हांव वयता सारकी सुबेज करून बी आनी वता हांव चल मागीर येयले म्हणटरी मेळटा मातशें वखदान देड और भोंवोन भोंवोन न्हू आतां हांव गेलें घरा कितें हाडपा जाय आसलो ती वस्त मॅडम एक्चुली म्हाका न्हू तें हें जाय आसलोलें कोणाक धाडपा पायप क्लिनर फ्लावर मेकिंग हांवें सोदपाक गेलो चोवपा एक कितू स्टेशनरी हांव भोंवलें न्हू एकूय स्टेशनरीचें तें म्हाका मेळ्ळो नाय सामकें हांव टायर्ड आतां एक कडेन मेळ्ळलें पूण तें न्हू मातशें हेजें ग्लिटर टायप तेका प्लेन जाय आसलें चोवपाक तें ग्लिटराक गेलें ना आनी हांव मनीस नगरसान स्टेशनाको गेलें स्टेशनाको सरात गाडी ना लिडू मातशें हांगे हेड चोय बाबा बोलेक सी एलकन Mashan is making memories to show you for 21st birthday. See yaar. You're happy now, no? Little Mashan is come. Ing amge Jeremy bab ki choi takit mun hobon na Jeremy. What are you watching? Legends of Hanuman, just like a magical. Oh my God! That tu all sender multi mark. Pura the legend of Hanuman. Yeah. And amge la elken Johan bado eklo Johan adako ya. Johan. येता योहान से आपणागे मारिना की तो हेल्प करता हिंगा योहान आमगे घराको येन हायदोंड दिता योहान थैंक यू फॉर हेल्पिंग मादिना सो इट एंड पीपल विल से दैट आई एम गिविंग यू सो मच वर्क योहान असेल तो मेनू करता आज माझी एन्जॉयमेंट आहे गेलो काल इवनिंग ती गोंयन बी मागीर न्हू कितें मातशें लेटू गेली ती मागीर तो फोर्सान दवरली तांकां विलबर बीन येयली न्हू मागीर विलबरान तांकां पिझ्झा ऑर्डर केलो एक आनी हांवें काल सुबेज काय घालून आमगे इल्लेशें शितालो आमकां आनी हांवें इल्लेशें बीफ केलोलें थोडेशें बीफ केलोलें आनी मामीन म्हणून सोरात केलोलें वचनी पयलीं दनपार आमकां तें हाडलो आमकां मागीर विलबरान एक पिझ्झा ऑर्डर केलो मागीर पिझ्झा बीन आयली आनी मागीर ती गेली म्हाका स्वता अरावंड 9:30 बीन गेलें आसली ती म्हाका स्वता भायर सरलें आसली 9:30 बीन आमगेलें आतां आयज आमगेलो आयज एक्चुली आमगेलो मामीगेलो बर्थडे 30th मे चिंतलोलें हांव आयज वयतो म्हूण हेल्केना घेवन कित्याक आयज हांव मातशें आहा आमगेलो ब्रेक असो वचपा मेळटा म्हाका मागीर हांवें चिंतिलें कित्याक मामी न्हू मंडे घर वचपा आहलें हांवें तेंकां दवरली फोर्स करून करून ट्युजडे वसाय म्हूण दवरली तांकां आनी हांवें मागीर चिंतलें तांकां सॅटर्डे वचपा न्हू गोंयांत तांकां मागीर सगळें पॅकींग दवरतलें कित्याक तेगे मातशें टायरी तांकां कोण दवरूंक पडटा सो मागीर हांवें चिंतलें आसूं म्हूण ती काली गेलें न्हू तांकां आमी गेले म्हणटकीर मागीर ते आनी काम करपा थिंगां आनी नाका म्हूण ताका लागून रांदपा बीन मागीर प्लॅन ड्रॉप केलो वचपाचो आनी हांवें मागीर सोमती एक केक आतां सकाळीं ते धाडली ऑलरेडी डिलिव्हर जालें तें आतां फोन येयलो मामी गेलो सो आतां परतून वीश करता मामी हॅपी बर्थडे मामी आनी आतां म्हणटा हांवें घरा आयज म्हाका स्वता हांव कितें करून खातो म्हूण आयज थोडेशें काम करता हांव एलकन आजून पासून येतलो हा एलकन न्हू हिंग भितरसान न्हिदोन आतां भायर न्हिदोंक गेला आनी सामको न्हिदोन पडलो हा अजून सारको न्हिदोन पडला हां 10:30 उठवला एलकन आतां आनी म्हाका सांगता अपना ब्रेकफास्ट नाखी ताका चपाती केलेली म्हाका सांगता अपना पास्ता दिवं सो एलकनाक हांवें पास्ता इल्लेशें घायला
कुकरान तू गायला बेगीन जावपा जाय म्हूण आनी Alkan, put some vegetables in pasta. Carrot. What I'll put? Only pasta plain. त्या खाली plain pasta जाय मी. आता न्हू आम actually pasta आहे ना ते wheat pasta आमच्या वरचे आता wheat pasta आता इथे नाही मैदा आण नाही so त्यात मातशें टायम लागो आता शिजपा काय जाता 5 विसल जाल तेका आयज म्हाका रांदपा बीन कांय नाका कालची कोडी आहा आतां दनपरा एकल्याच आतां जेवपा हांव आनी एलकन दोगांय आसताय सो न्हू म्हाका आतां कोडी बीन आहा कालची आनी भाजी आहा बिटरूटाची म्हाका दिसता बी कांय कितें काडटो म्हूण आयज म्हाका विचार येता आयज कितें आहा तें छातलें आमी दनपरा आनी एलकन म्हाका सुद्दां पास्ता खायले जाल्यार 11 o'clock पास्ता खायले जाल्यार मातशें लेट जेयतलो कितें आतां आमगे ब्रेकफास्ट पिकोवन जालो आनी आयज न्हू आयज दिला लायट आयज हांवें चिंतिल्लो न्हू म्हाका मामीन न्हू अशें हें दिलोलें ह्यो चड कितें म्हणटाय बिन्स कितें म्हणटाय तें म्हाका खबर ना सो हांवें आज चिंतिलां आयज करता म्हण हांव तेणें म्हाका येदोन हांव सेकेंड फर्स्ट वीक आयलो न्हू गोंयांत येदोन तेणें म्हाका दिवन धाडले त्यो ह्यो सो आतां म्हाका त्यो हांवें कितें केलां आतां रातीकोण हांवें फुगोवन दवरले काल रातीकोडे काल रातीको फुगोवन दवरले आनी हांव न्हू त्यो सदांच चडश्यो अशें करून नाल्ल भाजून बी तशें करून करता आनी आयज चिंतिलां बेस्ट सिंपल करता म्हण हांव आनी सुबेज कांय ना कित्याक न्हू म्हाका सुबेज ग्रेवी नाका सुबेज कोडी नाका म्हाका कोड जाय जाल्यार मागीर ते नाल्ल बीन भाजून घालूंक पडटा न्हू ताका लागून सो हांवें न्हू थोडेशें प्रेपरेशन करून दवरलो आहा आतां हांव दाखयता तुमकां हें न्हू हांवें फुगोवन दवरलें काल राती आनी तें आतां अशें करून व्हड जालें आनी थोडें प्रेपरेशन म्हणजे न्हू हिंगा हांवें हें घेयलां तेजपत्ता इलायची घेयले 2 आनी हे 2 पीस हांवें सिनेमन स्टीक गार्लीक घेयलां चॉप्ड करी लिव्स कोथमीर आनी ऑनियन आनी हांवें हिंगा न्हू 3 टोमॅटो पेस्ट करून घेयला बेश्टो मिक्सरान मार आनी थोडेशें हांव हिंगा मसालो घेतले ते हांव मागीर दाखयता तुमकां सो हिंगा न्हू हांवें ते 1 कप अशें घायलो ते आतां सूक जाल मुटरी आनी सुबेज सो हांव ते सूक जायन हांवें ताका कुकरान घालून अरावंड 5 विसल्स मारलोले आनी मागीर स्टीम गेल म्हणटरी हांवें तें ओपन केलो कुकर बॉयल करपा इल्लेशें मीठ घायलां आनी त्या बिन्साकीन इल्लेशें वयर उदक घायलें तितून एक सायडीन मग हांवें फोण्ण भाजपा मस्टर्ड ऑयल यूज केला मस्टर्ड ऑयल हांवें मस्टर्ड घायलें थोडेशें मागीर तें मातशें गरम जालें म्हणटरी हांवें तितून कढीपत्ता आनी तो होल मसाला जालो न्हू गरम मसाला तो घायला आनी तितून हांवें चॉप्ड गार्लीक घायला हितून हांवें जिंजर बी कांय घायलो ना सो हितून न्हू हें बरें भाजिल्लें म्हणटरी न्हू गार्लीक हांवें थोडेशें मातशें अशें करून मातशें लायट गोल्डन ब्रावन केलां आनी तें जालें म्हणटरी हांवें हितून न्हू एक पियाव चॉप्ड ऑनियन एड केला आनी तो मातशें भाजिला सारको ब्रावन जावपा नाका पूण मातशें अशें करून न्हू कूक जावपा जाय तो तेजे उपरांत हांवें हिंगा टोमॅटो प्युरी केलो न्हू ती घायल्या टोमॅटो प्युरी हांवें अरावंड 3 एश टोमॅटो जाल्ली ती मातशें मोठे आहाय जाल्यार तुमच्यान 2 घालपा जाता पूण हांवें धाकटी यूज केले आनी नॉर्मल हांवें मिक्सरान मारून तेजी प्युरी केल्या सो ती प्युरी हांवें हितून मागीर घायलोली आतां हितून न्हू ते प्युरी हांवें एड केले म्हणटरी हे टोमॅटोज हाय न्हू ते बरें भाजपा जाय येता टोमॅटो प्युरी आहा ती नाजाल्यार न्हू त्या कच्च्या टोमॅटो न्हू टेस्ट तेसो उरता सो हांवें तितून थोडेशे मसाले एड केले सामके थोडे म्हणजे कश्मीरी पावडर कोरिएंडर पावडर टर्मरीक पावडर इतलें आनी कांय ना पयलें आनी न्हू हांवें तें बरें भाजिल्लें मातशें उकोत एक 5 मिनट्स अशें न्हू तें ओपन करून स्टर करून भाजपा जायें आनी मागीर न्हू तेजे उपरांत बॉन करपा जायें बॉन करून अरावंड हांवें 10 मिनट्स तें कूक केलां 2-3 पाटी उगडून हांवें तें मातशें स्टर केलां नाजाल्यार लागत न्हू ताका लागून आतां तुमी मसालो चोय जाल्यार न्हू तें आख्खें उदक तेजें प्युरीचें सुकोलां आनी न्हू तेल वयर चोडलां
सो अशें करून तें जावपा जाय बिफोर एडींग द बीन्स. हांव नोको ते बिन्सां कितें म्हणटाय ते पूण ते म्हाका हांवें ते गोंयसान मामीन दिलो ते यूज केलोले आनी ते बरें भाजोले म्हणटी न्हू तेजे उपरांत मागीर ते तुमकां जायते भशेन कन्सिस्टन्सी तेजी दवरपा जाता. हें बरें फ्राय जालें म्हणटी ओपन करून आनी एक 2-3 मिनटां ते फ्राय केलां हाय फ्लेमाचेर केलें म्हणटी न्हू ते आख्खो मसालो सुकोता आनी तेल तेजें वयर चोडटा आनी मागीर हांवें हितून कोरिएंडर घायल्या आनी 1 टीस्पून हांवें हितून गरम मसाला एड केला, नॉर्मल गरम मसाला पावडर आनी ते मातशें मिक्स केलें म्हणटी न्हू तितून हांवें मागीर ते बीन्स एड केलाय आनी तुमच्यान उदक तुमकां जायते भाशेन तुमच्यान एड करपा जाता. सुबेज ग्रेवी जाय जाल्यार आनी इल्लें सुबेज एड करपा जाता. हांवें हितून थोडेशें एड केलोलें कित्याक हांवें मुगे ऑलरेडी बॉयल्ड केलो तें उदक तें बाराबर मिक्स केलां, हांवें तें भायर उडयलें ना. सो तुमच्यान हिंगा मीठ तुमगे टेस्ट करपा जाता. थँक्यू फॉर वॉचिंग.